योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. फाल्यां भारत मनयता 75वा स्वातंत्र्य दीस. केंद्र सरकाराच्या हर घर तिरंगा मोहिमे निमतान गोंयांत जायत्या वाठारांनी विंगड कार्यावळी. शार आनी नगर नियोजन खात्यान कळंगुटे, कानोळे, हडफड्या, नागवा, पर्रा सर्वेक्षण कार्यक्रमाची वळेरी केल्या जारी. ह्या वळेरींतल्या मालमत्तेक प्रादेशीक आराखडो 2021च्या अनुसरून जाग्यात करचे पडटले बदल. येता त्या सप्तकात हलको तो मध्यम पावस. हवामान खात्याचो अदमास. अरबी दर्यांत अशांत वातावरण. कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाल्यां भारताचो 75वा स्वातंत्र्य दीस. त्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या फाटभुंयेर लोकांक तिरंगो हाडून घराचेर उबोवपाक भारत सरकारान हर घर तिरंगा ही मोहीम आंखल्या. ह्या निमतान राज्यांत जावपी वेगवेगळ्या घडामोडींचो गोवा 365 नियाळ घेतलो. हर घर तिरंगा मोहिमेक लागून आयतारा पणजेत तिरंगा बोट रॅली घडोवन हाडली. भारताच्या स्वतंत्रतायेच्या 75व्या दिसाचो उगडास करपा खातीर 75 लोकांक घेवन 75 तिरंगा सजयल्ल्या क्रुजाचेर 75 मिनटां मांडवी न्हंयेंतल्यान लोकांनी प्रवास केलो. पळयात. Being a 75th Independence Day, it's indeed a matter of great pride and honor for us. We are a budding young nation which is just completing its 75 years of independence and great achievements. To commemorate this event with the Central Bureau of Communications, I, along with my staff and my cadets, we are taking part in this. We are taking part in this rally, which is going to be on a board to commemorate the event, and also to instill the ideals of nationalism and national pride in my cadets, which is indeed a matter of great pride for me. मडगांव पालिकेसावन लोहिया मैदाना मेरेन भाजपा कार्यकर्ते वांगडी नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार, दामू नायक आनी हेर वांगड्यांनी मुखमोर्चा घडोवन हाडलो. पळयात. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर इतिहासीक अशा लोहिया मैदानाचेर जमले आमी. हो मूक मोर्चा आमी काडला. तेजे सविस्तर म्हायती दामू नायकान दिल्या. आमच्या पंतप्रधानान जे कितें ह्या स्वतंत्रतेच्या निमतान जे कितें कार्यक्रम केल्या ते सगळे कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघात जाता. मूक मोर्चा जावं, प्रदर्शन जावं तिरंगा, हर घर तिरंगा जावं, प्रभात फेरी, हे सगळे कार्यक्रम हे लोकांक कळपाक जाय की आमचो भारत स्वतंत्र जाता तेन्ना कितल्याशा लोकांचे त्याग, त्या लोकांचे बलिदान हे आयच्या लोकांक भुरग्यांक कळपा खातीर हे प्रदर्शन सुद्दां आयोजीत केल्या. विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस ह्या दिवसाच्या निमतान पंतप्रधान मोदीन गेल्या 14 ऑगस्टाक उलो मारिल्लो की हो दिवस आसा तो विभाजन विभीषिका स्मृती दिन म्हणून ऑब्जर्व करप. आनी त्या अनुशंगान आतां 1 वर्स जालें आनी हो दुसरो जो आसा तो स्मृती दिन आमी पाळटात. 1947 जेन्ना देश स्वतंत्र जालो त्या वेळाचेर 15 ऑगस्ट 1947 आमी स्वातंत्र्य दिन म्हणून मनयतात. पण ताजे पयलीं 14 ऑगस्ट 1947 हो खरें म्हणल्यार ती जी फाळणी जाल्ली त्या फाळणीच्यो असंख्य वेदना घेवन जे म्हणजे जखमो आसात त्यो जखमो घेवन आमी फुडें गेल्ले आसा. जाल्यार 70तल्या ठाणे LHBD सरकारी हायस्कुलाच्या तरणाट्यांनी लेगीत रॅली घडोवन हाडली. पळयात. जाल्यार सावड्डे वाठारांत लेगीत 75वा स्वतंत्र दीस मनोवपा खातीर सालावले डॅमार एक वेगळीच कलाकृती पळोवपाक मेळ्ळी. पुराय डॅम तिरंगाच्या लायटींनी चकचकतालो. पळयात.
फाल्यां देशभर आझादीचो अमृत महोत्सव म्हळ्यार 75वो इंडिपेंडन्स डे साजरो करता आनी त्या निमित्त देशभर हर घर तिरंगा अशें भारताचे प्रायम मिनिस्टर मोदी हांणी सांगलां की हर घर तिरंगा अशी वेगवेगळ्यो ताणें कार्यावळी दवरल्या आनी देशभर हे 13 तारखेच्यान सुरू जाला. लोकांनी घराचे तिरंगा चडयला. तशेंच सालवड डॅम आसा थंय ताणें एक खास अशी रोशनाई केल्या. ती बरी 30 तारीख पर्यंत लोकां खातीर उरतली. सुभाष फळदेसाय आनी सुभाष शिरोडकर हांणी ताचें राती उद्घाटन केलें आनी ताणें पूर्ण डॅम हो तिरंगाचें ताणें लूक दिल्लें आहा. पूर्ण रोशनाई केल्या आनी हो 30 तारीख पर्यंत लोकांक ताणें खुलो केल्लो आहा. डॅम मदीं सदांच बंद आसता पूण तो सदांच एक आकर्शण अशें डॅम हो सालवड डॅम हो लोकांचें आकर्शण. पूण ताणें हे 75व्या वर्सा निमित्तान ताणें पूर्ण हो रोशनाई केल्ली आसा आनी हांगा एरियेक भितर अनेक आतां काल बायक रॅली जाल्यो, बाकी रॅली हायस्कुलाची रॅली जाल्यो आनी हो आमचो 75वो इंडिपेंडन्स डे मोठ्या दर्जावान साजरो करपाचे देशभर लोकांनी निर्णय केला. हातूंत एक मोदी सरकाराची एक दिसता की हातूंतल्यान सगळो देश प्रेम जागून येतलो. अनेक आमची जी फुडली पिळगी आसा तांकां कांय आदी इतिहास कळपा लागून हाजो हो एक बरो सरकारान केल्लो हें आसा. त्या खातीर सरकारान हो केल्लो. सरकार अनेक लोकांनी ताका बरो पाठिंबो दिल्लो आहा. लोकांनी आपल्यालो घराक तिरंगा घेवन चडयलेलो आसा. फाल्यां 15 ऑगस्टाक सगळ्यांक परबीं. म्हजे मित्र बाब सुभाष फळदेसाय जे जावन आसात ह्या भागाचे आमदार आणि गोंयचे मानाधीक मंत्री. म्हजे बरोबर आज आमचे WITचे सेक्रेटरी बाब सुभाष चंद्र आसात आणि आमचे WITचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात. त्याबरोबर आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जे ह्या डॅमाची साळावली धरणाची निगा राखतात ते बाब श्रीकांत पाटील हांगसर आसात. ताजेवर बाकीचे ताजे सगळे स्टाफ आसात आनीक खूब अशे मानाधीक पंच ह्या परिसरांतले हांगसर आयिल्ले आसात ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान. हांव सहज मनांतल्यान म्हणटा आनी भावनेन आनी मना पासून म्हणटा की गोंयचे हे सुंदर सोबीत गोंयचे सांगे जे आसा पळय ते काश्मीर आसा. इतलो सुंदर हो परिसर आसा. इतलो सुंदर परिसर आसा. ह्या परिसराक 4 चांद जे आसा ते आमचे धारवाड इंजिनियर्स तांणी लायिल्ले आसात. अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव आमच्या भारत देशाचो त्या निमित्तान ह्या डॅमाची जी रोशनाई केल्ली आसा ती पळोवपाक मुखाल्ले 30 तारखे पर्यंत असंख्य लोकांनी हांगसर येवचें अशें म्हणजे सगळे गोमंतकी आव्हान आसा. कारण इतलें सुंदर सांगे आनी सांग्यांतलो हो परिसर सालवली धर्माचो परिसर हांगसर निसर्ग देवता ही प्रसन्न जाल्ली आसा पळोवपाक मेळटा. ह्या निमित्तान म्हाका अशें सुद्दां म्हणून दिसता की सांगे जो आसा पळय न्ही एक खूब मोठें पर्यटन स्थळ जें आसा पळय न्ही जावंक शकता आनी जातलें बाब सुभाषाच्या कारकिर्दींत 2 वर्साच्या कारकिर्दींत अशी सामकी हमी दिता. गोवा 365 खातीर पणजे, मडगांव आनी सावड्डेच्यान विन्सन रोझारियो, संदीप तुयेकार, प्रहार सावड्डेकार. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळ्या नागरिकांक आपल्या घरा भायर भारतीय तिरंगो उबरपाचो उलो मारला आनी मुख्यमंत्र्यान गोंयांत हो उपक्रम उखलून धरला. जाल्यार हर घर तिरंगा उपक्रमाच्या दुसऱ्या दिसा कुर्का पंचायतीचो तिरंगाचो पोल तिरंगो नासतना पळोवपाक मेळ्ळो. जाका लागून हे पंचायतीन हर घर तिरंगा हो उपक्रम कानार मनार घेवंक ना अशें दिसता. पळयात. हर घर तिरंगा उपक्रमाच्या खाला पुराय देश आपल्या घरांनी, कार्यालयांनी आणि दुकानां भायर भारताचो तिरंगो उबारतना दिसतात. जाल्यार कुर्का पंचायतीन ह्या उपक्रमाचेर उक्तेपणान आडनदर केल्ल्यान आतां थळावे लोक तिडकल्यात. सरकारा कडल्यान फुकट तिरंगो मेळूंक ना म्हूण कुर्का पंचायतीन अजून तिरंगो उबारूंक ना अशें पंचायत वांगड्यांनी सांगलां. असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. पंचायती कडेन वा पंचा कडेन एक तिरंगो विकत घेवपाक कसलोच निधी ना काय कितें असोय प्रश्न थळाव्या लोकांनी केला. आयकात. हेवटेन पास जाता आसतना पळयलें आमचे पंचायत घर कुडका बांबोलीम तलावलीम आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोंयचो तेणी सांगलेलें कितें घर घरांनी आमचे फ्लॅग लावचे म्हणून. आनी आमकां एक दूख दिसता ते आमच्या पंचायतीन हे फ्लॅग लावना. हांवें आतां कॉन्टेक्ट केलें आमच्या सेक्रेटरीक. तो सांगता आमकां गव्हर्मेंटान हो फ्लॅग दिवंक ना लावपाक आनी आमकां फक्त इकते फ्लॅग दिला आनी आपणाक खबर ना हे फ्लॅग आमकां आपणाक लावपाक जाय म्हणून पंचायतीक गव्हर्मेंट ऑफिसांनी. हांव मागता आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन हे आमचे लोकल ऑथॉरिटी आहा तांकां तुमी फ्लॅग कित्याक दिवंक ना लावपाक फुकट. आनी घरांनी आमी पयशे घेवन आमी फ्लॅग लायिल्लो आहा आनी हे पंचायती कडेन करोडांनी पयशे येता पूण तेंकांनी 25 रुपया तांकां आपणा हे पंचायती एक्सपेंडिचर करपाक ना आनी तेणी
हो फ्लॅग लायना आसतना दवरला ही लजेची गजाल आसा आणि हे आमच्या कुर्का बांबोलीम तलावलीम जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक लज ही आमचे पंचायत घर म्हणटा आमी हे पंचायत घरा कडेन घरानूच तो लायना जाल्यार ही आमकां लजेची गजाल म्हणटा आणि हांव इतलेंच मागता आमच्या चीफ मिनिस्टर हेजेर एक्शन जावचें म्हणून ते बरें म्हणटा. गोवा 365 खातीर कुर्काच्यान विन्सेंट रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शार आनी देश नियोजन खात्यान कळंगूट, कांदोळे आनी हडफड्या, नागवा, पार्रा हांगाच्या सर्वेक्षण क्रमांकांची वळेरी जारी केल्या, जंय ह्या मालमत्तेक जमनीच्या वापरात आनी जमनीच्या विकासात बदल करपा खातीर प्रादेशीक येवजण 2021 अनुकूलन करचें पडटलें. वास्को ओडीपी वास्को दगामा ओडीपी 2030 प्रमाण आसची पडटा जाल्यार TCP खात्यान अधिसुचोवणीत म्हायती दिल्या. The ODPs of Kalangut, Kandolim, Arpora, Nagwa, Parra and Vasco were suspended after discrepancies were found. The notification has been issued as per the report submitted by the committee constituted to look into the discrepancies. This decision will remain in force till the new ODPs are formulated, the notification said. Meanwhile, the TCP department has also invited objection to the changes proposed within 60 days from the date of the publication of the notification. Bureau Report, Goa 365. कोरगांव पेडणेच्या थळाव्या लोकांच्या एका वर्गान आपल्या गावातल्या सरकारी मुळाव्या शाळांच्या विलिनीकरणाक विरोध केला. ही शाळा लागसरच्या हेर मुळाव्या शाळेत विलीन करतले अशी अधिसुचोवणी एका मुळाव्या शाळेक मेळ्ळ्या. पूण शाळांनी बरेच प्रमाणात विद्यार्थी आसात आनी फावो ती सुविधा आसा अशें सांगून ह्या निर्णयाक पालकांनी हरकत घेतल्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे प्रमाण उणे जायत आशिल्ल्यान राज्य सरकारान सरकारी मुळाव्यो शाळा विलीन करपाचो निर्णय घेतला. पूण ह्या निर्णयाक लागून विरोधक फुर्योज जाल्ले. आता ह्या निर्णयाक विरोध करपाक फकत राजकीय पक्ष न्हय तर पालक भायर सरल्यात. कोरगांवात 3 मुळाव्यो शाळा आसात. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि घातक आहे असं मी म्हणेन. कारण का ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी गोवा मुक्तीनंतर वाड्यावाड्यावर शिक्षणाची गंगा आणली आणि यासाठी लोकांनी आपल्या जमिनी स्वहस्ते दान केल्या कुठल्याही प्रकारचा मोबदला न घेताना, त्या शाळा आज सरकार आणि खास करून मुख्यमंत्री हा जो निर्णय घेत आहे हा अविवेकी असा निर्णय असं मला वाटतं. काही शाळांमध्ये संख्या कमी आहे, मात्र काही शाळात चांगली संख्या असताना सुद्धा याही शाळेंना सरकारने हे शिक्षण खात्याने परिपत्रक पाठवलं आहे आणि या शाळा विलिनीकरण करण्याबाबत पालकांचा कौल विचारला आहे. पालकांचा या शाळा विलिनीकरण करण्यास तीव्र विरोध आहे. सुमारे 30 विद्यार्थी या शाळेत शिकत आहेत आणि गेली अनेक वर्ष ही शाळा लोकांनी या वाड्यावरच्या लोकांनी सांभाळून ठेवलेली आहे. अनेक विद्यार्थी या शाळेत घडले, अनेक मोठमोठ्या हुद्द्यावर या शाळेतून गेलेले आहेत आणि असं असताना सरकार हा जो अविवेकी निर्णय घेत आहे त्या निर्णयाला या भागातील सर्व पालक कडाडून विरोध करत असताना आम्ही या शाळेत घडलो, यासाठी माझाही याला तीव्र विरोध आहे. की शाळेतली भुरगीं आसात ते 3 शाळा एकाच ते कोरगांवान करपाचे, पूण आमचे पेरंट्स कितें म्हणटा, आमी म्हणटा की तशें करपाचें न्हू. आमकां ही सरकारी शाळा आहा पळय ती लागीं पडटा आनी हांव ह्या सरकारी शाळेन शिकून येयला. आमची सगळी जाणटी जी आतां आसात जी आमचे बरोबर ती सरकारी शाळेन शिकल्यात. सरकारी शाळेन शिकल्या उपरांत कितें कोण हे व्हडले जाल्यार ते सरकारी शाळेनूच जाल्यात. पूण ती ही शाळा आमकां चेंज करपाची ना. जावं 3 शाळा तुमी एकाच ते करता म्हणटात ते आमकां ना. आमकां कितेंच प्रॉब्लम ना शाळेची. आमची पेरंट्स आहात पळय ती शाळेन आपले पेरंट्स भुरग्यांक आपूण हाडून पावयतात. तांकां खावपाचें मिटींग तेचो सुद्दां प्रॉब्लम ना. वाटेचो आमी कितेंच प्रॉब्लम करूंक ना. सगळी आमची शाळा बऱ्या भशेन चलता. जाल्यार ह्यो गव्हर्मेंटाचो एक रूल हाडला तो आमकां मान्य ना. आमची भुरगीं आतां मिसळप जाल्या, एकामेकाचे फ्रेंड सर्कलात जाले. ते बायपास तुमी जर ते सायटीन येयला आनी आमच्या भुरग्यांक जर कोणाक वयताना जर कितें जालें तो रिस्क तुमी गव्हर्मेंट घेतल्यात ना. तुमी जाय ते फॅसिलिटी हाडटात, तुमी जाय ते ठोकतात, पूण ते तुमकां सांगपाक बरें पडटा, पूण आमकां ते हँडल करपाक खूब कठीण जाता. ताका लागून हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतात ती जे तुम्ही फॅसिलिटी हाडल्यात ती आमच्या भटवाडी शाळेन तरी आमकां ते मान्य ना. कित्याक काय म्हटल्यार आमची भटवाडी शाळा अशी आहा 3 वाडे सगळे वाडे जावन आमी ती शाळा ऐकले. एक टायम असो येयल्ले फाटले 3 वर्सां ते शाळेन 2च भुरगीं आसली. मग हांव पेरंट्स हांगा आसा ती म्हाजी 2 भुरगीं भायल्या इस्कॉलान आसली ती हांवें हाडून हांगा दवरून ती शाळा 4 भुरग्यांक करून आमी ती शाळा चलयल्या. आज सरकारने हे प्रत्येक सरकारी शाळेला जे कळवलेले आहे की विलिनीकरण करा म्हणून, ते ही विलिनीकरण पद्धत आम्हाला नको आहे. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी स्वतंत्र गोव्यात प्रत्येक खेड्यात
प्रत्येक गावागावात प्रत्येक वाड्यावाड्यावर ह्या शाळा सुरू केल्या ह्या बहुजन समाजासाठी आणि आज ही शाळा तशीच आम्ही टिकून ठेवलेली आहे. तर ही शाळा आमची अशीच राहिली पाहिजे. आम्हाला दुसऱ्या शाळेत विलीनीकरण नको आहे. जी वागणूक जाय ती सारकी वागणूक ह्या शाळेन मेळटा ती दुसऱ्या शाळेन आमकां भुरग्यांक घालून ती परत चेंज करची ना. मेन थिंग. दुसरें म्हटल्यार फॅसिलिटी खातीर तुमी चेंज करूंक सोदता ती फॅसिलिटी हांगा ऑलरेडी सगळे अवेलेबल आसा. आमी मुद्दाम आतां दुसरी KGचो वर्ग केला ह्या शाळेत स्वता पेरंट्सांनी पयशे दिवन आमी हो KGचो वर्ग केला कित्याक फुडें भुरगीं ह्या शाळेन मेळना म्हणून. ह्या शाळेन भुरगीं मेळांक जाय कित्याक थोडी घालिनात. सो आमी हांगा प्रत्येक वर्साच्या वर्सा घराघरांनी वचून भुरग्यांक म्हणजे आमी सांगतो तांकां की बाबा तुमी भुरग्यांक आमी काय काय बाबा केला ह्या शाळेन त्या खातीर तुमी तुमच्या भुरग्यांक घाला. आमकां ही आमी आमची विचारी करूंक अजिबात रेडी ना. आमकां ही आमची शाळा आसा तशी जाय. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मध्य रेल्वेन मुंबय गोंय कोंकण पट्टेत विस्तादोम डब्यांचो आंकडो वाडोवपाचो निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव तेजस एक्सप्रेसाक आनीक एक विस्तादोम कोच जोडपाची येवजण मध्य रेल्वेची आसा. रेल्वे मंत्रालयान सांगलें की व्यापक दृश्य आशिल्ल्या विस्टाडोम डब्यांची लोकप्रियता वाडत आसा आनी ताका पुणे अस्तंत घाट विभागांतल्यान व्हड प्रतिसाद मेळटा. मध्य रेल्वेत 31,821 प्रवाशांची रावपाची नोंद जाल्या. हे मुंबय मडगांव मार्गाचेर जनशताब्दीच्या विस्टाडोम कोचांत प्रगती एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन आनी डेक्कन एक्सप्रेसांत. एप्रिल ते जुलय 2022 मेरेन मेळिल्ली येणावळ 3.99 कोटी रुपया आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा कराटे आनी फिटनेस सेंटर हांणी बोरये हांगा गोंय राज्य कराटे चॅम्पियनशीप आयोजीत केल्ली. हे सर्तींत गोंयभरच्या 400 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. बोरयेच्या विवेकानंद हायस्कुलाच्या सभाघरांत एक दिसाची कराटे चॅम्पियनशीप जाली. फाटल्या वर्सा ही सर्त ऑनलायन जाल्ली. हे खेपे 75वो स्वातंत्र्य दीस मनोवपा खातीर ही सर्त भौतीक स्वरुपांत जाली. ही सर्त वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटा खाला बेल्ट वायज वर्गांत जाली. ताच्या डोजोक सगळ्यांत चड पदकां मेळ्ळीं जाल्यार प्रशिक्षकाच्या पंगडाक चॅम्पियनशीप ट्रॉफी मेळटली. ह्या कार्यावळी खातीर मुखेल सोयरो म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार हाजीर आशिल्लो. बेल्ट वायज कॅटेगरीज दवरिल्ली आसा आनी बेल्ट वायज मिन्स बिलो 6 years, बिलो 8 years, बिलो 10 years, बिलो 12 years, बिलो 14 years, बिलो 16 years, बिलो 18 years and above 18 years. ऑल ओवर गोवा ही वेगवेगळी कॅटेगरीज हांगा स्पर्धा आतां जावपाची आसा. तेच बरोबर टीम काटा एबाव 15 आनी बिलो 15 ही आयोजीत केल्ली आसा. आनी मेन जी चॅम्पियनशीप ट्रॉफी जे हांगा चीफ इन्स्ट्रक्टर आपआपल्या स्टुडंट्साक घेवन येयल्ले आसा तेन्ना मॅक्झिमम जो कोण खंयचो डोजो हायेस्ट मेडल्स जो काडटा तो हांगसर चॅम्पियनशीप डिक्लेअर जातलो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अशें आमी ते ट्रॉफीचें स्वरूप आसा. प्रायजीस मेडल्स प्रत्येकाक जेन्ना ग्रूप आसा जो विन जाता ताका गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्झ मेडल आनी तशेंच चॅम्पियनशिपीक आमी ट्रॉफी दवरिल्या. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. 18 तारीख मेरेन हवामानाची खाशेली चिटकावणी नासली तरी येता त्या सप्तकात हलको तो मध्यम पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. अरबी दर्यांत अशांत वातावरणाक लागून आनी कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची चिटकावणी दिल्या. पळयात. 18 तारीख मेरेन हवामानाची खाशेली शिटकावणी नासली तरी राज्यांत हलको ते मध्यम पावस चडटलो. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. उदेंत अरबी दर्यांत अशांत वातावरणाक लागून आनी कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. 18 मेरेन हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. 18 तारीख मेरेन हलको तो मध्यम पावस. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेकारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365.
मोग आसचो.